पणजे मांडवी देगेर फुटपाथार चौथी आदी 10 दीस भरपी फेरी रद्द करची म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ल्यान फेरयेक मांड उबारिल्ल्यांचेर आकांत आयलो। सीसीपीन शेनवारा मांडाचे हजारांनी पैसे घेतले आनी आता पैसे परत व्हरात, हायकोर्टान फेरी रद्द केल्या म्हूण सांगले। पूण मांड घालपा खातीर सामान हाडपा खातीर पणजेन 2 दीस रावपाचो खर्च कोण दितलो? दर वर्सा चौथी आदी भरपी फेरयेचेर अंदू संक्रांत आयल्या। सीसीपीन शेनवारा पैसे घेवन हातान बरयल्ली पावती दिल्ली। प्रिंटेड पावती सोमारा दिता म्हूण सांगिल्ले, पूण सोमारा हायकोर्टाची ऑर्डर घेवन आयले। गोवा कार्पेंटर एसोसिएशन बाणावली थंयच्यान आमी हांगा येयला आनी आमी फेरी घेवन येयला, फर्निचर फेरी घेवन येवचे न्हू पयलीं आमी हांगा हांकां एप्लिकेशन दिल्लें की आमी हांगा पोरू 20 रुपयान आमी पयशे भरलेले आनी अंदू आमी 25 रुपयान भरूंक शकता म्हूण। मागीर त्यांनी म्युन्सिपालिटीन आयकूंक ना, 60 रुपया रेट म्हणून लागली। आमी 60 रुपया म्हणटकीर आमी तडजोड करून मागीर 30 रुपयान फायनल केली आनी आमकां शेनवार दीस तेंच्यानी 30 रुपया फायनल जातकीर शेनवार दीस आमकां फटाफट पयशे भरूंक लायले आनी आमी एक लायन 20-20, 25-25 हजार एक माटवा फाट्यान भरला आनी आमचे कडेन रसीद आसा बेश्टे तेंच्यांनी रफली पेपराचेर बरोवन दिला पेड म्हणून, ते आतां आमी तुमकां दाखयला त्या प्रमाणे। आनी आतां आमी माटो बिटो घालून जातकीर सगळो माल हाडून जातकीर ही म्युन्सिपालिटी सांगता की आतां तुमी माटो मोडा म्हणून कोर्टाची स्टे ऑर्डर येयला। हां, कोणी एक 50-60 तरी माटो आसा आमचे। टोटल अमाउंट 7-8 लाख तरी कलेक्शन जाला तांकां म्युन्सिपालिटीक। आनी आतां अंदू आमी तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां पोरू हें जाल्लें की पयशांक लागून प्रॉब्लेम जालें, अंदूय तेंच जाला। तरी आमी पयशे शेनवारा तेंचे बंद आसले, पूण शेनवारा तेंच्यांनी सांगलें आमकां कितें बेगीन वचा पयशे भरा आनी माटो घाला। आनी आतां येयल्या ते आमी सगळे मांड लावन रेडी जाला आनी आतां सांगता ते कितें आतां माटो मोडा म्हणून आनी घरा व्हरा म्हणून सांगता। तर आमकां आतां कितें करपाचें आमी? आमकां हांगासर 10 दीस बसोंक जाय, आमकां तेंच्यानी 10 दीस बसपाक दिवचे आनी मांड लावपाक दिवचो हांगासर। कांय लोक पयशिल्ल्यान आयिल्ले, तांचे कडेन सामान परत व्हरपा खातीर भाड्याची गाडी करपा खातीर पैसे लेगीत ना। सीसीपीन हे फावट मांड घालपाक दिवचे अशी मागणी। हमारा क्या कहता है कि क्या है, लोका पास इतना पैसा डाल को माल लेकर आया, वो भाड़ा तोड़ा कितना जाता है हमारा, किधर का लेकर नहीं। अभी खाने को पैसा नहीं, कभी माल बेचने का तो खाने का। 30-40 बरस हुए अभी पंजी को आते हैं हम, अभी बुढ़ी हुए इधर आको ऐसा अभी करे तो कैसा जाने का हम। आणि अभी जा बोले तर अभी भाड़े को पण पैसा नहीं हमारा पास। कोल्हापुरातून आलोय आम्ही, कोल्हापूर वर्षानुवर्ष येतो। हे आहे माझ्याकडे पावती बिवती। 10-20 वर्ष झाला आता आम्ही पणजीला येतोय, ते वास्को पणजी सगळं करतोय। आम्ही गरीब माणसं आहे भाऊ। कितें म्हणून खबर स्टे हाडला म्हणटा कोर्टाचे यायचे म्हणून, कितें आमचे बिजनेस पोटूच भरता येतो न्हू, कितें आमचे लायफ हितून आसा, कितें आमकां कितें आहा तें आमकां सजेशन करचें। प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार। मरण आयिल्ल्या बायलांचेर निमणे संस्कार करचे पयलीं तांचे कुडीवेले कपडे काडप बंद करचे म्हूण मानवाधिकार आयोगान निर्णय दिला। बायलांचो साथ संघटनेन आयोगाकडे कागाळ केल्ली। धार्मीक समाजांक लागून ही परंपरा चलत आयल्या, पूण घरच्या बायलांच्या कुडीवेले कपडे लोकां मुखार काडप सामके चुकीचे, ते बंद जावचे म्हूण कांय लोकांनी बायलांचो साथ संघटनेक संपर्क केल्लो। Earlier, Bailanso Saad had lodged a complaint with the Human Rights Commission stating that a lot of people are aggrieved, they are traumatized, they are upset when they see their loved ones, the women in their family. As it is a shock that they have passed away, and add to that publicly in front of men, because mostly in the crematorium it is predominantly the male people who attend the cremation ceremony. So in front of them the clothes have been removed, and most of them are very upset when they see that their clothes are removed in front of all the men. Complaints had come to the organization, so Bailanso Saad had met a spectrum of people. We went and met the religious authorities, the Swami, the Panchayat people. We went and met Director of Social Welfare, Women and Child, all the government authorities who are responsible for upholding the rights of women. The Human Rights Commission has upheld that disrobing of deceased women before cremation is a violation of the dignity of women and therefore violation of human rights.
the Human Rights Commission has recommended to the authorities to take appropriate action to stop disrobing of women before cremation. लोटली बिग फुटान वर्ल्ड लेफ्ट हँडर्स डे मनयलो. हे वेळार जगातल्या फामाद डावकुऱ्या मनशाच्या पुतळ्यांच्या म्युझियमाचे उक्तावण जाले. कांय डावकुऱ्या भुरग्यांक भेटवस्तूय दिल्यो. सुवाळ्याक कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे मुखेल मानेस्त आशिल्लो. वर्ल्ड लेफ्ट हँडर्स डे निमतान लोटले बिग फुटांत गोविंद गावडेन जागतीक फामाद डावकुऱ्या मनशांच्या पुतळ्यांच्या म्युझियमाचे उक्तावण केले. Taking this Goa forward with the left-handers to give our minds very ignition. हांव संदीप विष्णू बाबा हेजे अभिनंदन परत एकदा करता. ताका धन्यवादूय म्हणटा की ताणें अशे तरेचे कार्यक्रमाक म्हाका तुमच्या मुखार उपस्थित रावपाची एक संदी दिली. कारण आमी तात्पुरते त्या लेवलाचेर विचार करताले, पूण ज्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्यो सगळ्यो हस्ती ह्यो आज संबंध भारतभर किंवा संबंध जगा भितर आज आसा तांचे विशयी कितें जावपाक शकता, एक प्रेरणा आमकां मेळपाक शकता. आनी ती प्रेरणा घेतलो जाल्यार खंय तरी कोणाक तरी एक आदर्श दवरचो पडटा, एक मॉडेल दवरचो पडटा. आनी मॉडेल दवरूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमच्या भुरग्यांचो आमी फुडार घडोवपाचो आसता. आनी अशा वेळाचेर तुमी सगळेच लेफ्ट हँड आनी रायट हँड दोनूयचो आस्पाव करून आमच्या भुरग्यांचे फुडार जो आसा तुमी घडयतली अशी आशा तुमचे कडेन व्यक्त करता. आमचे गोंयकारांक एक बरो आयचे दिसता म्हाका एक बरी भेट दिली आसा. ती डावकुऱ्यांक लज दिसपाची गरज ना. डावकुरे हे आमचे एक शान. आमच्या घरांत जर एक डावकुरो आसत वा अशें आमी आतां हाजे फुडें अभिमानान सांगूंक शकतले की आमच्या घरांत एक बरो डावकुरो आसा. इतलेंच न्ही तर डावकुऱ्यांक ओबिल्लें एक बरें म्युझियम गोंयांत आसा जें जगान आनी खंय ना. एक म्युझियम हांगा तयार करपाक ताणें इतली तकालस घेतल्या. एक आयडिया ते फकत गोंयांत किंवा देशांत मांडना, ही आयडिया करून ते जगभर वचपाचे आसात. ते संदीप विष्णू गांवांक येवकार दिता. तो आज जो ये संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देना चाहते हैं कि समाज में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को लेके जो भेदभाव है उसको दूर करना चाहिए. इसीलिए 100 लोगों के से प्रेरणा लेके कि समाज में बदलाव आए. और गोवा, मेरा ऐसा मानना है, जब मैं 2 साल गोवा में रहा ऑलमोस्ट, तो मुझे लगा कि ये सबसे एडवांस स्टेट है. यहाँ के लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा जल्दी बदली जा सकती है. तो यू विल बी वेरी सरप्राइज कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ स्टेट है, तो मेरे पास एक ऐसे केस है जिसमें कुछ लड़कियों की शादी नहीं हुई क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है. तो जब उनको देखने को आया उन्होंने बाएं हाथ से उनको सर्व किया तो उनका मानना है कि वो बहुत अशुभ लड़की है. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक ब्रेक.